आयतारा वेरे वागुर्मेची ग्रामसभा बरीच तापली। पंचायत वाठारांतले शितोळे तळयेच्या काँक्रिटीकरणाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध। थळाव्या लोकांच्या विरोधात सामकार पंचायतीकूय नमते घेवचे पडले। लोकांनी पंचायत मंडळाक हो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव घेवपाक लायलो। शितोळे तळयेर येवपा आशिल्ल्या प्रकल्पाचेर चर्चा करपा खातीर आयतारा वेरे वागुर्मे पंचायतीन खासा बसका आपयल्ली। शितोळे तळयेर आमकां कसलोच प्रकल्प नाका म्हण लोकांनी भुमिका घेतली। तशेंच प्रकल्पाविशीं म्हायती दिवपाक आयिल्ल्या उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ग्रामस्थांनी शळो घाम काडलो। हो प्रोजेक्ट ज्या वेळार हांगा पळय आयिल्लो न्ही त्या वेळार हे भितर डिस्कशन म्हाका खंयच मेळूंक ना। म्हणजे मे बी म्हाका अशें दिसलें की हांव नासतना डिस्कशन जालें काय म्हणून हांवें मागीर चॅक केलें की रेजोल्युशन खंय तरी आसा पळय जाल्यार रेजोल्युशन ना। त्या संदर्भात हांव वचून परत पंचायतीन आतां मेळ्ळें आनी हांवें म्हटलें की रेजोल्युशन हें केन्ना पास जालें। हांव आसतना काय इतके मिटिंगेक जावना। त्या वेळार म्हाका पंचायतींतल्या एका रिप्रेझेंटेटिव्हान सांगलें, रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्मेंट सर्वंटान सांगलें की अशे व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना रेजोल्युशनाची गरज नासता, कारण थोडे आतां हायवे येता पळय, हायवे आयल्या नंतर थंय रेजोल्युशनाची गरज नासता। सो हांवें मान्य केलें आनी हांवें येयलें। पूण कारण हांव थंय आसल्या कारणान हांवें जितली पळय कामां घेतल्या तेजें हांवें रेजोल्युशन घेतला, प्रायोरिटी घेतल्या, मागीर एस्टिमेट करतना हांव स्वता आसा। मागीर म्हाका अशें दिसलें की तो त्या वार्डाचो पंच आनी सरपंचूच पळयता न्ही, हे म्हाका हितूंतली कांय खबर नाशिल्ली। पूण जर ह्या तळ्याक म्हाजो खंय विरोध ना, तळें जावप ही बरीच गजाल। तळें जावप, थंय उदक सांठोवन उरप जाल्यार आमकां सगळ्यांक आमच्या उदकाचो सोर्स वाडटलो। खंयच म्हाजो थंय हें ना, अपोज ना। पूण जर ते उदकाचो सांठो आनी खंय तरी हें करता आनी थंय नाका जाल्लें येता आनी आमचें गांवपण जर वयता जाल्यार म्हाजो पयलो विरोध आसतलो। ही खासा जी ग्रामसभा आपयल्ली ती शितोळ तळ्या खातीर आपयल्ली आनी ताजेर डिस्कशन जावचें, ताजेर चर्चा जावची म्हणून ही ग्रामसभा आशिल्ली। आतां ही ग्रामसभा घेवपा फाटलो उद्देश इतलो नाशिल्लो की लोकांनी ताका विरोध केलो ह्या प्रोजेक्टाक शितोळ तळ्याक। म्हणजे थंय कितें तरी एक हें येता, मोठें कितें तरी येता, गांवचेर संकट येता, उदकाचेर संकट येता, हांगासरल्या पर्यावरणाचेर संकट येता अशें जेन्ना दिसलें त्या वेळार लोक जागे जाले। पयलीं कोणाक कांयच खबर ना। 2016 ही गजाल सुरवात जाली अशें सांगतात की पयलींचो सरपंच मिनू सावयकार जेन्ना आसलो तेन्नाय हें केलें आनी ताणें लेटर केलें की बाबा हांगासर उदकाची तूट आसा। लेटरूय तें सारकें ना, तें दाखय म्हणल्यार तें दाखोवपाक तयार ना। तें लेटर जें आसा त्या लेटराक कितें कितें पत्रव्यवहार जालो तें आमकां कांय खबर ना। पूण सुरवात खंय सोळांतल्यान जाली। पूण सोळांतल्यान जातलो हो प्रोसेस सुरू जालो। कोणाक गांवच्या लोकांक कोणाकूच कांय खबर ना। देखीक सांगचें जाल्यार सरपंच आनी उपसरपंच किंवा पंच मंडळीच सांगता की आमकां तितलें कांयच खबर ना म्हणटकूच तें खबर नासतना WRD डिपार्टमेंट आपुणूच जर निर्णय घेता आसत जाल्यार हें सारकें न्ही। हो शितोळो प्रोजेक्ट जो तळ्याचो आशिल्लो तो म्हाज्या वाड्यान पडटा। आमचो हे शितोळे कडेन आग्या खाण म्हणून देवाचें पवित्र स्थान आसा। त्या पवित्र स्थानाक ह्या गव्हर्मेंटान तेजे बांडोवनी बांदलेलें हें मोडून उडयलें आनी आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांनी वचून तें स्टॉप केलें काम आनी विशेष ग्रामसभा घेवपाचें ठरयलें। पूण विशेष ग्रामसभा जाली ना आनी पंचायतीन ही 19 तारखेक ग्रामसभा जाता तितूनच हो प्रश्न घेतलो म्हणून सांगलें आनी हो प्रश्न हांगा घेवन हो प्रोजेक्ट जावन आसा तो स्क्रॅप केल्लो आसा। हे भायल्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा। ह्या तळ्यान आमची पयलीं गोरवां जावं जनावरां थंय उदक पिवपा येताले। हे मोठे षडयंत्र रचलेले आसात। रिजनल प्लॅनान हें हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेट येवपाचे आसात, मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसात। तेंच्या खातीर हें उदक हें आमच्या गांवच्या लोकां खातीर उदक न्हू, गांवच्या लोकां खातीर गांजेच्या प्लांटाचें उदक हांगा ऑलरेडी टांक्यो जाल्ले आसा आनी त्या प्लांटाचें उदक आमकां हांगा येता। हो गांवच्या लोकां खातीर प्रोजेक्ट न्हू आनी हे अशे तरेन हो प्रोजेक्ट हांगासर ग्रामसभेत सगळ्या लोकांनी एकामतान स्क्रॅप केल्लो आसा। आज हांगासर आमची ग्रामसभा आशिल्ली आनी आज ग्रामसभेक हांगा एक मोठो विशय आशिल्लो तो म्हटल्यार हांगासर शितोळे तळें म्हणून एक जे बरें पयलीं पासून हांगासर शितोळे तळें म्हणून आसा आनी तें अशें की आहा की तेजेर देवकार्य बी भरपूर लागलेली आसा आनी ते थंयसरल्यान जे कितें तरी हांगासर कन्स्ट्रक्शन जे कितें येयलें की WRD डिपार्टमेंटाचो थंयसर एक प्रोजेक्ट येयलो। तो प्रोजेक्ट कित्या खातीर येयल्लो, कसो येयल्लो, हांगासर लोकांक कसलीच म्हायती दिल्ली नाशिल्ली। पयलींचे हांगासरली आतांची बॉडी आसा तेंच्यांनी सांगलें की ते पयलींच्या बॉडीन तो घेतलो। पयलींच्या बॉडीन घेतलो सुद्दां जाल्यार ते आतांच्या बॉडीक कितें तरी म्हायती आसपाक जाय आशिल्ली, ती कांयच नासली। हांगासर आज डिपार्टमेंटाचे म्हायती दिवपाक गेल्ले आनी ताका लोकांनी भरपूर विरोध केलो, कारण
आज ही म्हायती दिवपाचो वेळ नाशिल्लो, कारण अर्दो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जाला. प्रोजेक्ट स्टार्ट जावचे पयलीं तें जावपाक जाय आशिल्लें. त्या खातीर सगळ्यांनी एक मतान सगळ्यांक सांगलें की, आनी पंचायतीन सरपंचाक आमी अभिनंदन करता की तेणी एक डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करुया आनी हांगासर ह्या फुडें जर सपोज खंयचे प्रोजेक्ट येता, कितेंय जर डेव्हलपमेंटाचें काम येता जाल्यार तें ग्रामसभेक डिस्कशन जावन तेजेर फायनल जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.